हांव आनी म्हाजो फ्रेंड भायर वतालो. सरांनी येत बी तो दार बंद केल्लो. म्हाज्या फ्रेंडान ओपन केलो आनी सरा दिसलें हांवें ओपन केला म्हणून. तो म्हाका मारपा आयलो, पांयांनी मारपा लागलो आनी क्लासीन चापटा मारली हांगा आनी धाकटी तरी कितें केलें आनी पॅन्टी म्हाका दुखलो, हाती लागले आनी हांगा लागले. मागीर भायर म्हाका एट बीन येयलो आनी पांयान मारपा लागलो आनी थंय व्हरून आनी मारलो हांगा. कोणे मारलो तुका? अमित सावंत. कोण तो? लायब्ररीयन. हातीक जखम कशी जाल्ली? ते थंयच लागले, ते बँकी लागले पळय हांगा कॉर्नर लागले. केन्ना ही गजाल? सॅटर्डे. पुश केलं तुका दुखून उडयलो? ते दुखयलो फाटल्याच्यान. हातीक कितें जालां आतां? हातीक म्हाका बँच लागलो न्ही, म्हाका सुजला. SS समिती स्कुलाच्या प्रिन्सिपलान स्कुलाची बाजू मांडली. शेनवार दीस ते म्हजे कडेन आयले पेरंट्स आनी जेन्ना हांवें पेरंट्स म्हजे कडेन आयले तेन्ना इमिजिएटली ताका आपोवन हाडून म्हणजे लायब्ररियनाक आपोवन हाडून जें कितें घडलें, दुसरो जो PT टिचर आशिल्लो ताकाय आपोवन विचारलें कितें घडलें ना आनी त्या प्रमाणे हांव पेरंट्सांक सांगतलो अशें म्हणून आशिल्लो. तेजे नंतर परत काल म्हणजे सोमारा, शेनवारा दीस पेरंट आयले म्हजे कडेन, काल सोमारा परत आयले. सोमारा आयले न्हू जाल्यार म्हजे कडेन एक लेटर दिलें, कंप्लेंट लेटर. सो तेन्नाय हांवें तांकां सांगलें की त्या टिचराची चूक आसा हें मान्य आसा आनी ताका हांव तुमचे फुडें हाडून आपली चूक मान्य करपाक लायता अशें म्हणून सांगलें. काल तो टिचर येवन आशिल्लो, म्हणजे तो लायब्ररियन येवन आशिल्लो आनी आजून तो येवना. तो आयलो की तांकां हांवें प्रॉमीस केल्लें की तो आयलो की तुमकां हांव फोन करून आपयतां आनी तुमच्या मुखार ताका चूक मागपाक लायता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.